Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पयली BJP मागीर काँग्रेस आणि आता आप कित्याक लागून शिरोड्यान काँग्रेसीन 3 फाटी BJP करेली. BJP माझ्या रूपान 2दा शिरोड्यान निवडून आयली. 2017 आमच्या विरुद्ध कट कारस्थान झाले म्हणून 13 लोक घरा गेले. मागीर 17 उपरांत ते बाय इलेक्शन झाले. त्या वेळार BJPन आमकां सामकें कुशीन दवरले. जे मनशान शिरोड्यान BJP हाडली ते मनशाचे अविश्वास, ते मनशाक लागीं करप ना, ते मनशाक भेट दिवप ना आणि आमकां कित्याक कुशीन काडले हे आयज पर्यंत BJPन त्या लोकांक सांगूं ना. हांव निवडून येवन लोकांचो विश्वासघात करून दुसरे पक्षान वचना. जेन्ना हांव घरा आसलो आम आदमी कसो त्या वेळार म्हाका जशें 2006 हांव जिखता म्हाका आमंत्रण आयिल्लें तशाच प्रकारचे आमंत्रण म्हाका काँग्रेसी कडेन आयलें. पूण काँग्रेसीन म्हाका उबो केलो आनी म्हाका बळीचो बकरो केलो. फिक्सिंगां गेले नाजाल्यार सार्दिनाक 8,500 मत पडटा शिरोड्याक आनी आमकां कित्याक कमी पडटात तितली आमकां पडपा जाय आशिल्ली न्ही. सो दुसरे कडेन फिक्सिंग केलें आनी आमचो बळी गेलो. आनी त्या खातीर हांव 2 वर्सां शांत आशिल्लो. पूण जेन्ना आमी लोकांक सांगले कार्यकर्त्यांक जो आमदार निवडून आयला ताका काम करूं न्ही, ताका डेव्हलपमेंट करूं न्ही, ताका नोकरी दिवं न्ही, जेन्ना तो कमी पडटलो तेन्ना आमी मैदानाचेर येवया म्हणून आज आमी मैदानाचेर आयिल्ले आसा. आम आदमी पार्टीचे जी सर्वे चालू आसा त्या सर्वे भितर तांकां प्रत्येकाक महादेव नायकूच मुखार दिसपाक लागलो आनी तेन्ना ताणें म्हाका हें दिलें उतर दिलें की तूं आमच्या पार्टीन यो, आमी शिरोड्या बाकी जाय तो डेव्हलपमेंट करया म्हणून. आनी त्या खातीर लोकांच्या बऱ्या खातीर लोकांचे सपोर्टान लोकांनी सांगलां म्हणून हांव आम आदमी पार्टी जॉयन जालो. एक्चुअली हांव इंडिपेंडंट लडोवपा आशिल्लो पूण पार्टी एक जाय आनी त्या खातीर हांव आम आदमी पार्टीक जॉयन जालो आनी जॉयन जायत जावन हांगा आमगे बरें काम जायत आसा. फाटले खुबशीं वर्सां जालीं लोक डेव्हलपमेंटाचें उलयता आनी तुमच्या कारकिर्दींत म्हाका दिसता खुबशें डेव्हलपमेंट जाल्लें बीन आसा. सो अशी कित्याक लागून तुमी लोकांनी तुमचेर अविश्वास दाखयलो आनी तो तुमी आतां ह्या वर्सा तुमी ह्या फावटी तुमी पूर्ण करपाक लोकां कडेन तुमी कशा पद्दतीन प्रेजेंट करतले? शिरोड्यान कितें जालां, शिरोड्यान म्हाजे बद्दल लोकांक खूब विश्वास आसा. प्रत्येक घराघरांनी आतां लोक उलयतात कितें म्हादेवान डेव्हलपमेंट करून दाखयलो. म्हादेवान हॉस्पिटल बांदलें, खूब लोकांक बऱ्या पडलें. जर हॉस्पिटल बांदना आशिल्लें जाल्यार आज जे कोण सीक जाल्ले कोरोना पिरियडाक तांकां खंय वयचें पडटालें देवाक खबर. आनी जो आमची जे कितें पराभव जालो, जी कितें युती आमची MG बरोबर आशिल्ली ती BJPन ऐन वेळार तोडली आनी ताका लागून 13 एक बरें काम केल्ले लोक घरा गेले. डेव्हलपमेंट चालू आसतलो, डेव्हलपमेंट असं कांय दवरूं ना, सगळे चौफेर डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. आतां उरलो म्हागेलें एक ब्रिज जाका 70 कोटी प्रोविजन केल्लें. इंडोर स्टेडियम जो आसा ताका 8.5 कोटीचे टेंडर काडलेलें. इंडस्ट्री ज्यो हाडलेल्यो तितून 14 लोकांक प्लॉट दिल्ले ते आतां 5च जाल्ले आसात. उरिल्ले अजून जायना. थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जायना, थंय बाकीच्यो कांय गजाली मेळनात. म्हणटकीर ह्यो गजाली ज्यो आसात ह्यो गजाली आमकां पूर्णत्वा व्हरपाक जाय. आनी तेच बरोबर जें हॉस्पिटल आमी बांदलें थंय तेजो दर्जो आमकां वाडोवपाचो आनी गरज आसा. हॉस्पिटल खूब मोटें आसा. थंय OPD सगळे तरेच्यो OPD डेली चालू आसपाक जाय. थंय एक सुरवातीक उद्घाटना वेळार जें मोर्ग हाडलेलें ताका मातशें कितें मायनर मिस्टेक आहा म्हणून अजून पर्यंत तें चालूच जायना आनी म्हणून आमकां दुसऱ्या मोर्गाचेर अवलंबून रावचें पडटा. सो लोकांनी आम आदमीचेर कित्याक लागून विश्वास दवरतो, कितें सांगून दिसता? आतां रोजगार हमी योजना जी आमी चालू केल्या एक विश्वास दवरपाची गजाल म्हणल्यार केजरीवाल जो आसा
तो उलयता ते करून दाखयता आणि म्हणून ते गेले दुसरी फावटी प्रचंड भरपूर आमदार त्या दिल्लीच्या लोकांनी तांकां आमदार दिले, त्यांचे सरकार स्थापन केले, कारण तो जे उलयता ते करून दाखयता आणि म्हणून सबंद देशांतल्या लोकांचो आम आदमी पार्टीचेर विश्वास वाडलेलो आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. लाइव केला आहे. थँक्यू. सुरेश कितें उलयतलो? लायव्ह आसा. सांगात कितें? सुरेल, म्हाका दिसता ही पयली रॅली जावन आसा शिरोड्या मतदारसंघाची. शिरोडा मतदारसंघातली आणि फोंड्या तालुक्यातली ही पहिली रॅली आज आमची जाता. आज हांगाय आसा आणि मांद्र्या नॉर्थ सायडीन आमची रॅली आसा आणि सदांच आमी आतां रॅली काडटा. त्या भायर बूथ लेवल आमच्यो मिटींग चालू आसा. दिसाक 2-2 मिटिंग्यो तरी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन बूथ लेवल जाता आनी लोकांचो आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. जसो आमचो वीज आंदोलनाक बरो प्रतिसाद लोकां कडल्यान मेळटालो तसोच ह्या रोजगार गॅरंटीक, रोजगार यात्रेक आमकां बरे तरेन लोकांचो प्रतिसाद मेळपाक लागला. कितली सीट तुमी ह्या फावट गोंयान काडटले अशें तुमकां अंदाज आमी आसा? ह्या फावट सरकार घडयता हें आमी शुवर आसा. खंयचे विशय जे मेजर आसा ते तुमी ह्या फावटी घेतल्या म्हणटा हातीन? सगळ्यात म्हत्वाचो विषय जो आमी आतां हातान घेतला तो म्हणल्यार बेरोजगारीचो. कारण कोविडाच्या काळान सुद्दां कितलेशेच लोक तांचे जॉब्स गेले आनी खुबशे तरणाटे आमचे अजून घरा कडेन आसा. आमची अनएम्प्लॉयमेंट रेट जर पयली जाल्यार ती कितली हाय आसा ही सगळ्यांक खबर आसा. हो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो आमचो आसतलो. त्या भायर इलेक्ट्रिसिटीची गॅरंटी आमी दिल्याच. आमची कॉपी करून BJP सरकारान उदक फुकट दिवपाचें जें जाहीर केलां 1 सप्टेंबराच्यान
ते आमचे हितून आसतलेच. त्या भायर मुखावेल्यो ज्यो गॅरंटी आसा, मुखावेले मुद्दे आसा ते येता त्या काळान आमी घेवन परत लोकां मुखार वतले. सो मायनींग आमचो एक बॅकबोन म्हणटा गोंयचो, त्या संदर्भात तुमचो कितें प्रयत्न आसतलो? आमचो जो राज्यसभेचो MP आसा संजय सिंग, तांणी स्वता गोंयच्या मायनिंगाचो प्रश्न राज्यसभेन काडला. आमचे हांगासरले रिप्रेझेंटेटीव सुद्दां थंय हो प्रश्न काडपाक शकले ना. थंय आम आदमी पार्टीच्या रिप्रेझेंटेटिवान हो प्रश्न थंय मायनिंगाचो काडला. आमी ह्या हितून एक गॅरंटी दिल्या, जो पर्यंत मायनिंग सुरू जायना तो पर्यंत मायनिंगान अफेक्टेड आशिल्ल्या लोकांक 5,000 दर म्हयन्याक भत्तो मेळटलो, एलावन्स मेळटले. तशेंच टुरिजमान जांचे जॉब्स गेल्या तांच्या खातीर 5,000 दर म्हयन्याक एलावन्स मेळटले. मायनिंग चालू ही जावपाकूच जाय. ही चालू करतलो जाल्यार एक प्रामाणीक सरकार जाय. आमी पयले जेपीएन इतकी वर्सां जाल्यार चालू करता म्हणून मायनिंग डिपेंडंट लोकांक फटयत आयल्या. हे फटोवपाचे लोकांनी मायनिंग एरियेन जे लोक आसात तांच्यांनी आतां विचार करपा जाय आनी हे BJP घरा कडेन बरोवपा जाय. मायनिंग गोंयांत थँक्यू.